कितें जालें? मांद्रे काजी बिनपाक गेलो रानात बाबला सावंत हय आणि 2:12 12:30 घरा येतालो. थंय झर आसा त्या झरीचो तो पाणी पिवाला आणि वयर सरलो आणि तेणी मारलो गवेरेडे. खंय जालें? सावंतवाडा मारलो रानात. ताका कितें जालें? चड लागला? चड मार लागला गवर हाडून गेलो. गवार तकलेक लागला. आतां ताका शिफ्ट करता? आतां म्हणटा शिफ्ट करता हांगांतल्यान? आता हॉस्पिटलात हें झालं. कितल्यांक जालें? हे सारखे 1:15 दरम्यान. 1:15 दरम्यान. लोकांची पळय हे आमच्या सरपंच अमित सावंत, माजी सरपंच अमित सावंत यांनी लोकांक नुकसान भरपाई सुद्दां दिली. त्यांची पोरसां ना केल्ली मिरसांगाची. आयज जवळ जवळ आमकां 4 ते 5 वर्सां हे त्रास करतात. गवेरेडे वाघ सुद्दां आतां रानात ते सुद्दां रातचे कुत्रे व्हरतात. अशा परिस्थितीत लोकांनी कितें करपाक? हो आमचो एक प्रश्न आसा. गोंय म्हणटा पण आमच्याकडे कसल्याच प्रकारची साधन सुविधा ना. हे जे ज्वलंत उदाहरण तेंच्यांनी बी सांगले की आमचे लोक रानांनी आतां सुद्दां तुमी वाड्यार वचात जाल्यार आमचे लोक म्हणटा ते काजिनी वगैरे सगळे कडेन आसता. सो फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान जंय शेतकरी वर्ग जास्त आसा थंय आपलो रुटीन स्टाफ डिप्लॉय करपाक जाय ह्या शेतकऱ्यांच्या सुरक्षिते खातीर. इतलेंच हांव फक्त सरकारा कडेन मागणी केला. आतां कितें परिस्थिती 5 वरां हे सगळे आमी पेशंटाक घेवन हांगासर म्हणटात तशें उबे आसा.